गिरीश बाब बोरडकर आणि सगळ्यांचे आभार मानतात. गेली 20 वर्षां एक गोंयकार दिल्लीन तुमचो आमचो खासदार म्हणून आमी धाडला अशें आमी आयकून जाणा. आणि तो मंत्री आसा अशें केन्ना केन्ना वाचपाक येता. पण गोंयची भारताची लोकसभा ही तुमची आमची लोकांची सभा नांवान सगळें येता. ह्या लोकसभेन जो खासदार आमी धाडून दितात त्या खासदाराचो आवाज ते घुमपाक जाय. आवाज म्हणजे ह्या देशाचे जे प्रॉब्लेम्स आसात, आमच्या प्रदेशाचे जे प्रॉब्लेम आसात त्या बद्दल कोणे तरी थंय आवाज काडपाक जाय, उलोवपाक जाय. दॅट गव्हर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड टू इट. ही अपेक्षा आसता. सरकारचे रिस्पॉन्स आमकां येवपाक जाय. चुकोन जरी जर भारतीय जनता पक्ष येत जाल्यार 23 तारखेर तुमचे लास्ट मत आसतले. हे जावपाक दिवं नाका. हो तुमचो हक्क, आमचो हक्क. तो वयतलो निवडून हितून कसलोच दुबाव ना. आमचो खासदार भरपूर नर्वस जाला. कोणी म्हणतो आनी कोणी सांगतलो. आता तो खासदार जी आसा तो एकदम थंड मनीस, कमी उतरांचो. पूण आयज ताणें इंटरव्यूक एक सांगना. तेन्ना ताका विचारलें आनी ताका सांगलें की बरें तुजे वारें ना. गिरीश चोडणकर तुका सारको मुणान सुटे हात घालता आनी हालताय तूं. जाल्यार तेजें उत्तर की बाब रवी नाईक कालचे इलेक्शन माझे मुख्यमंत्री जे हांगासर आसा तो येतो लिडर आसा. आपण ताका उडयलो गिरीश चोडणकर कांयच ना. दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज नर्वसनेस. हिज एरोगन्स हॅज कम आउट फॉर द फर्स्ट टाइम. गोंयांतूय कशी बेरोजगारी वाडोवप, कशे लोकांच्या बोल्सांतल्यान पयशे ना करप, कशी म्हारगाय वाडोवप, हे सगळ्यो गोष्टी भाजपान केल्या आणि गोंयच्या लोकांक त्रासान घाल्या. हे लोकांक मेळटकच आमकां कळून येता. लोकांची अवस्था पळयल्यार दिसता की बाबा हे कितें चल्लां काय म्हणून. हे असले करपाक सरकार जाय आणि लोक जे वेचून दिता सरकार ते असली कारस्थानां करपाक. नंदलेस 23 तारखेक मतदान आसा. 3 बाय इलेक्शनां आसा. मांद्र्या, शिरोड्या, म्हापशां. तुमचे सोयरे आसतले, दायरे आसतले. सांगचे काँग्रेस पक्षाक मतदान करात. उत्तर गोंयांत आणि दक्षिण गोंयांतूय मतदान आसा पार्लमेंटाक. पार्लमेंटाक म्हणटा ते खासदार धाडप आसता जो मनीस उलोवंक शकता. The election time is the time for reflection. Is a time for introspection. फाटले 5 वर्सांची जर नजर मारली जाल्यार आमकां 5 वर्सांत देश आमचो खंय वचपाक सोदतालो, खंयची स्वप्नां दाखयल्ली आणि आयज प्रत्यक्षान आमी खंय पावल्ले आसा हाचेर म्हाका दिसता भाचाभाच ही जावपाक जाय. आणि जेन्ना आमी खंयचेय राजकीय पक्ष जेन्ना लोकां मुखार मत मागपाक वयतात तेन्ना ह्या 5 वर्सांचो नियाळ हो दिवचो पडटा. आणि आमी मुखार कशें वयतले हांगसरल्यान त्याचे एक प्रतिकार हांगसर उतराक दिलो असो पळयता. सगळ्या उलोवप्यांनी फाटले कितें जालां तेचेर भाचाभाच केली. आमकां खुबशीं आश्वासनां मेळ्ळी. गोंयकारांकूय खूब आश्वासनां मेळ्ळी की स्पेशल स्टेटस म्हळ्यार कांय न्ही आनी तो आमी रोखडेच दितले. गेले त्या 5 वर्सांत एक वेगळे स्वप्न नगरी, स्वप्नांतलो देश तयार जालो आणि आपली सगळे भारावून गेले आणि आमी मोठ्या उमेदीन देशान नरेंद्र मोदीक प्रायम मिनिस्टर केलो. तेजे नंतर देश कसो घडघडलो, इकॉनॉमी आमची कशी काबार गेली, एम्प्लॉयमेंट अशें आमची कशें काबार जालें आणि कशें करून देश डिवायड करपाक देशांत एक भयाचें वातावरण निर्माण जालें. लोकांनी फ्रीज चॅक करपाक लागले कोणें बीफ खावप काय ना हो एक पक्ष डिसायड करपाक लागलो. चलयांनी पॅन्ट घालप काय साडी न्हेसप हें ते डिसायड करपाक लागले. म्हणजे आमचो जो एक फ्रीडम आशिल्लो तो फ्रीडमाचेर खंय तरी वचत गेले.